कर्मचारी भरती आयोग म्हळ्यार गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान राज्यांतल्यान 1117 जाणांची निवड केल्या। LDC, शिपाय, शिक्षक, अकाउंटंट, पंचायत सचिव, लॅबोरेटरी असिस्टंट अशा क श्रेणीतल्या कर्मचाऱ्यांची निवड कर्मचारी भरती आयोगावरवीं जाल्या। जाणून घेऊया हे विशीं सविस्तर माहिती। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। आता मेरेन कर्मचारी भरती आयोगावरवीं विविध पदां खातीर 1117 जाणांची निवड जाल्या। हातूंत सगळ्यात चड फोंडेच्या 63 उमेदवारांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात, जाल्यार बाणावले सगळ्यात उणे 3 उमेदवारांची निवड जाल्या। आता मेरेन उत्तर गोंयच्यान 607 जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान 510 मेळून 1117 उमेदवारांची निवड आयोगा वतीन जाल्या। योगायोगाची गजाल म्हळ्यार गोंयच्या सगळ्याच मतदारसंघांतल्यान उमेदवारांची निवड जाल्या। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या सांखळी मतदारसंघांतल्यान 54 जाणांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात। आदले मुख्यमंत्री रवी नायक हांच्या मरणाक लागून पोटवेंचणूक जावपी फोंड्या मतदारसंघांतल्यान कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं सगळ्यात चड 63 जाणांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात। फोंड्या मतदारसंघा फाटोफाट प्रियोळ 60, सांखळे 54, मडकय 51, पर्वरी 50, काणकोणा 48 उमेदवारांची निवड जाल्या। योगायोगान हे सगळे मतदारसंघ सत्ताधारी पक्षा कडेन आसात। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे प्रतिनिधित्व करपी वाळपय मतदारसंघात आयोगा वरवीं 30 जाल्यार देविया राणे हांच्या पर्ये मतदारसंघांतल्यान 34 उमेदवारांची निवड जाल्या। केप्यां मतदारसंघात काँग्रेसीचे एल्टन डिकोस्टा आमदार आसात। केपेंतल्यान 45 उमेदवारांची निवड जाल्या। आता पळोवया मतदारसंघा प्रमाण नोकरे खातीर निवड जाल्ल्या उमेदवारांचो आंकडो। उत्तर गोंयच्यान मांद्र्यां 47, पेडण्यां 43, दिवचले 28, थिये 31, म्हापशां 27, शिवोले 24, साळगांवां 19, कळंगुटे 5, पर्वरी 50, हळदोण्यां 12, पणजे 19, ताळगांवां 29, सांताक्रूज 24, सांतांद्रे 19, कुमारजुव्यां 30, मयां 22, सांकळे 54, पर्यां 34, वाळपय 30 जाल्यार प्रियोळ 60 उमेदवारांची निवड जाल्या। दक्षिण गोंयच्यान फोंड्यां 63, शिरोड्यां 38, मडकय 51, मुरगांव 7, वास्को 31, दाबोळे 10, कुट्टाळे 6, नुव्यां 9, कुडतऱ्यां 7, फातोड्ड्यां 10, मडगांवां 27, बाणावले 3, नावेली 12, कुंकळ्यां 28, वेळी 7, केप्यां 45, कुडचड्यार 36, सावड्ड्यां 37, सांग्यार 35 जाल्यार काणकोणा 48 उमेदवारांची निवड जाल्या। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबुक, एक्स आनी इंस्टाग्रामार फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात आणि www.bhangarabhui.com हे वेबसाईटीक भेट दियात।